आयतारा बायणाच्या रवींद्र भवनात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर हांकां तांच्या 134व्या जयंती निमतान आर्गां ओंपली। ह्या वेळार बायणा रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष संजय सातर्डेकर, उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय आनी हेर मानेस्त हजर आसले। आरडीएक्स ब्युरो। स्वातंत्र्याची जेन्ना चळवळ जाली ती ताणें कशी केली तर ताका प्रेरणा कशी मेळ्ळी जाल्यार चाफेकर बंधू हांच्यांनी जेन्ना एका मोठ्या अधिकाऱ्याक ब्रिटिशांचे मारलो त्या वेळार तांकां फाशीची शिक्षा जाली आनी तेणें त्या ब्रिटीश अधिकाऱ्याक कित्याक मारलो जाल्यार थंय जनतेचेर अत्याचार जाताले ते तांकां सहन जायना जाले म्हणून ताणें तांकां ठरयलें एक दीस हाका काबार करपाचो म्हणून आनी त्या खातीर ताणें ताका मारलो। आनी त्या वेळार आमचो जो स्वातंत्र्यवीर सावरकर तेन्ना भुरगो आसलो, 14 वर्सांचो आसलो आनी हें जेन्ना ताका कळ्ळें तेन्ना ताणें मनान घालून घेतलें हें पळय हे जे भाव मेल्यात ते देशा खातीर ताणें प्राण अर्पण केला आपल्यालो आनी आपणें तेंच करूंक जाय आपल्या देशा खातीर आनी आपल्या बांधवां खातीर म्हणून ताणें आपल्या देवी कडेन शपथ घेतली की आयज पासून आपूण ह्या स्वातंत्र्य लढ्यान भितर झोकून घेतलो म्हणून। त्या व्यक्तीचे आमकां सतत आभारी रावपाक जाय। खुबश्या देशांनी किंवा खुबश्या बाकीच्या कंट्रीज सुद्धा बाकीच्या स्टेटींनी सुद्धा तेचें नांव दिल्लें हांवें दामोदर सावरकर। इट इज जस्ट अवर एटिट्यूड ऑर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम that we are very happy to have his name for his auditorium आणि येणाऱ्या जनरेशन टू कम तांकां सुद्धा खबर आसपाक जाय वीर दामोदर सावरकराचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या देशा खातीर। जेन्ना आमी रवींद्र भवनाच्या ऑडिटोरियमान भितर सरतले तेन्ना तेजें नांव आमकां सदांच स्मरणांत येतलें आनी तेजी याद येतली आनी आमी पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आनी बरो देश घडोवपा खातीर आनी आमच्या भितर एक बरो क्लीन एटिट्यूड फॉर द नेशन दवरपा खातीर एक ऑरा तयार जातलो इतलें सांगता।